आशवे मोरजी हे जे बीच बेल्ट आसा, बीच बेल्ट त्याचबरोबर मोरजी हांगा जे आसा टर्टल नेस्टिंगाचे एक प्लेस जे आसा प्रिजर्व केल्ले आसा, त्या जाग्यार फायर वर्क किंवा पार्टीज नॉयज पोल्युशन जावचें ना अशें तांच्यांनी जे जागो प्रोटेक्ट केल्लो आसा. आणि काल आशवे मांद्रे हांगा एका सागरी कासवान 104 तांतयां घातले आसा, एग्स घातलेले आसा. त्याचे प्रिजर्व जे आसात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसात ते सध्या मोरजी हांगा हाडून त्यांचे प्रिजर्व केल्ले आसा आणि त्याचे हे करीत आसात, संरक्षण करीत आसात. त्याचबरोबर गेल्या काही दिसाच्यान 15 टर्टल जे आसात सागरी कासवान आत्ता मेरेन 1600 अंडी घातलेले आसात, एग्स घातलेले आसात. तर एकंदर जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा त्याचे संरक्षण करीत आसात. आणि एका सायडीन जर पळयत जाल्यार काही बीच बेल्टार जे रिसॉर्ट आसात त्यांचे नॉयज पोल्युशनय त्या जाग्यार जातात आणि काही एक्टिविस्ट हाचेर आवाजय उठयल्ले आसात. एकंदर जर पळयत जाल्यार थंयसर कासव जे सागरी कासव जे आसा, सागरी टर्टल जे आसात ते खंय तरी अंडी घालपाक येतात, तांकां डिस्टर्ब जावंक जायना हाचेर तांच्यांनी फूल लक्ष आसा. पूण खंय तरी हाचे खातीर सुद्दां खंय तरी ते डिस्टर्ब जातात आसूं येता. आणि एकंदर जर पळयत जाल्यार आत्ता मेरेन 15 सागरी कासवान 1600 अंडी जे आसात, तांतयां जे आसात घातिल्ले आसात. आणि ताचे प्रिजर्वेशन जे आसात एका सेपरेट प्लेसीचेर म्हणजे ते त्याच दर्याच्या लागूनच एक हट आसा आणि त्या थंयसर तेंच्यांनी प्लेस केल्ले आसा आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे काम करीत आसात. एकंदर जर पळयत जाल्यार सागरी कासवाचे येवप आणि अंडी घालून वचपाचें प्रमाण जे आसा दिसान दीस वाडत आसा. खंय तरी ज्या जाग्यार ते येतात त्या जाग्यार खंय तरी तांकां व्यवस्थित सुरक्षा मेळची किंवा प्रोटेक्शन मेळची ह्या खातीर एक्टिविस्ट आवाज करीत आसात. आणि ज्या जाग्यार काही नॉयज पोल्युशन म्हणा हेर जे एक्टिविस्ट जाता ताचेर लक्ष दिवप खूब गरज आसा अशें नागरीक तशेंच एक्टिविस्ट सांगतना आमकां दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.